टायगर साकोड्या मेलो एक फूड 2-3 पॉइंट आसा मातशें सांग न्हू फर्स्ट ऑफ द टायगराचे डेथ जाला पळय ऑलरेडी PCCF कडे ऑलरेडी डिटेल हांवें मागल्यात एंड ही इज go to submit a report, then I'll take a PC and I'll inform you exactly what steps are taken, because they have to send it to a specific lab, exactly see what it is. I already submitted a preliminary report. ते तुमकां रिलीज करता. ओके सेकंड इशू इज दॅट एक म्हणल्यार प्रेझन्स ऑफ टायगर आसात थंयसर न्हू सगळे. हांव तेजेर कांयच कमेंट करूं शकना कित्याक केन्ना केन्ना PCCF जो आहा ही विल मेक अ ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑन दॅट पर्टिक्युलर incident, because it's a very it's incident which is investigated, so they're checking all that कितें आहा ते लॅबान धाडून सगळे तेंचे एक प्रोटोकॉल आहा ते प्रोटोकॉल फॉलो करून दी पयलीं ते. ओके सेकंड इशू इज दॅट टायगर रिझर्व ते मॅटर इज सबज्युडिस, तेजेर उलोवन फायदो काय ना सद्या कित्याक ते सबज्युडिस आहा हांव उलोवन कसो. इलिगल फूड डिस्ट्रिब्युशनाचे तुमी एक्शन कितें घेता म्हटलं तेजेर इलिगल फूड तेजेर बेकायदेशीर फूड डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम कितें आहा खंय ते ह्या दिसांनी एक हे पळयलें तुमचो व्ह्यूज FDAची रेड FDA आमी फ्री हँड दिल्ले आसा. जे कितें लिगल आहा आनी हायजिनीक आहा तेच अलाव करपाचें, जे हायजिनीक ना आमी सगळी कडेन तेंचें काम चालू आनी बरें काम करता FDA लक्ष आसल्यार म्हाका दिसता सगळ्या गोश्टी नियंत्रणात उरतल्यो. गरज आहा तें करपाक, लोकांची हेल्थ सेफ्टी, लोकांचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाक म्हणून FDA तांकां पूर्णपणे इंडिपेंडन्स दिल्या. दे आर डुईंग देअर वर्क. As a health minister, how do you see this heat waves? That is Getting hot. Many cities raising concerns for people. 5 state assemblies result बघा पळयतात BJP. बरें जालें न्ही आमचें नेतृत्व ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर मोदीजी, his leadership and our party president Nitin Nabinji and the whole organization. Today it is a victory of his visionary leadership in Bengal and other places. People want his leadership. People want the BJP government in every state. You see the way it has gone. You see in Tamil Nadu also people have removed the Dravidian parties aside and voted for a new face as a chief minister. The younger generation, their aspirations, one has to respect all that. And you see BJP is going stronger and stronger election after election. So how these results will help in assembly in Goa then? How do you see this now? All of us, every state has its peculiarities. We have to keep working harder under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister in Goa with the Chief Minister. Minister, how you see the Tamil Nadu result also? I mean, it is put all the people who predicted exit polls off in a different direction because nobody expected. It's a younger generation. I'm told that the younger generation have all voted across communities, voted for TVK. So it's one has to observe, one has to be very observant, and one has to be very alert. Because one has to be grounded, one has to be alert, and one has to be very careful in today's time. Nothing can be taken for granted. TCP डिपार्टमेंटान काय निर्णय घेतलेले घेतल्या न्ही तुम्हीच छापल्या, तुम्हीच घेतल्या, सगळे घातल्या, सगळे इतले व्हडले निर्णय आमी घेतल्या, फॉरेस्टान बी घेतल्या, MOFक धाडून दिले सगळे गोष्टी आनी तेजेर स्टॅम्प बी घेवन आनी लँड फुडें अशें आसतलें की तुमी नो डेव्हलपमेंट घेवन घेतले. कितें हिल एरियाज जे मांडवी आनी जुवेरीचे देगेक वयर झाडां बी सगळे दिसतात ते आतां ह्यान फुडें तुमी कांयच करूं शकचे ना. कन्वर्जन म्हणटा ते जावचेच ना. म्हाजे वयर DLF प्रोजेक्ट तो हेका बंद पडिल्लो. ते हांवें मंत्री आसतना हांवें दिवंक ना परमिशन. तुमी आयज कोण तरी म्हणटा पळय जेन्ना इतल्या वर्सां पयलीं जायत्यो गोश्टी आमी स्ट्रीमलायन केल्ले आसा आनी हे पयलींच्यान चालू आहा. ह्यो गोश्टी रातोरात जायना. हे गेले 2 वर्सां स्टडी चालू आशिल्ली ते आयले म्हाजे कडेन हांवें ताबडतोब तेजे निर्णय घेतले. ते बरें आहा. ओके सो DLF प्रोजेक्ट हितून तुमचे डेव्हलपमेंट हितून पडना. हांव मंत्री जावपाचे पयलीं सगळे परमिशनां दिल्लें आसा. हांव मंत्री जावन जशें फुडाऱ्याक मांडवी आनी जुवारीचे देगे ग्रिनरी उरची म्हणून हे स्टेप घेतलेले आसा. इतिहासीक स्टेप तो. तुमीच प्रेसान सगळे कडेन देशभरान सगळे कडेन तेजो एक वेगळे तरेन जे म्हायती लोकां कडेन पावयल्ली आसा आनी मिडियाच्या माध्यमांतल्यान. आनी म्हाका दिसता की ह्यो निर्णय घेतल्या उपरांत हांवें पयर बी सांगलें खंयच्या तरी इंटरव्यूआन की हे निर्णय घेतल्या उपरांत हे देगेक जे झाडां बी आहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिशन कटिंगाची सोडून दी पूण ती ग्रिनरी मेंटेन जावंक जाय. डेव्हलपमेंट नीड बेस्ड कितें आहा तें चालू. But how it is that most of these things are now you have started to revert back like फाटल्यासान जिताचे मागीर कालुसाचे एंडीचे माझे जे कायद्या प्रमाणे जे माझे कडेन जे पावर आहा लेजिस्लेशनच्या माध्यमांतल्यान त्यो पावर आमी वापरपाक जाय कित्याक फुडाऱ्याक प्रॉब्लम जावं न्हय आनी एकदां करून सोडून दिता न्ही कितें आहा तें. आनी झाडां
जे कितें दोंगरा बिंगरा जे कितें आहा हांवें म्हाजे स्वताची इको सेन्सिटिव्हान घातलेली आसा. केरीचो तो दोंगर जो आहा ते इको सेन्सिटिव्ह घालून चीफ मिनिस्टर फायल सायन मारले प्लस ते एनडीझेड करून येयला म्हणजे आनी फुडाऱ्याक कोण काय करूं शकचो ना. इन दॅट माय फादर हिमसेल्फ इज ओनर ऑफ 50%. दॅट आय हॅव गॉन सच दोंगरा जी आहा न्ही वाघेरीचो जे आमी म्हणटात तशें दोंगराचे गोंयभर जे आहा ते बी प्रोटेक्टेड एरिया करपाचें काम फॉरेस्ट सो डिपार्टमेंट सगळे दोंगर सांबाळतालो तो हांव सांबाळपाचें. खंयचे रिवर? तुवें तूं म्हणटा हांव राखणदार सगळो जालो म्हणून तशें ना. ते कॅन्जील चांगलें म्हणून जायना. ते सारकें करूंक जाय म्हणजे दॅट वील रिमेन अ प्रोटेक्टेड एरिया आनी ग्रीन कवर. मेडशी मेंग्रुव्ज कवर खूप डिस्ट्रॉय जाता ते आयज ना तूं आयजूच उलयता तेजेर. ओके. कॅन्जिलान काडला व्हिडिओ हांव थंय सो वचून तुमी चॅक करता. ते सांगता अशें ना ते की- आमी ऑलरेडी 13,000 सर्वे नंबर्स आयडेंटिफाय केल्ले आसा. आमी ऑलरेडी सब रजिस्टर प्रोटेक्टेड म्हणून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान धाडलेले आसा की हेजेर तुमी सेलिब्रेट करूं शकना. दीज आर प्रोटेक्टेड एरियाज. पूण हे मेंग्रुव्ज तुमी नव्याने लावपाक जाय अशें नाल्यार कितें तरी जावपाक प्रायवेट प्रॉपर्टीन हांव लावूं शकना. हांव बेडशे गव्हर्मेंट बिडशे एरिया सायडीन हांव आहा ते न्हंयचे देगेक बी लावं शकता. प्रायवेट प्रॉपर्टीन कोणाचे वचून हांव लावं शकना. So now onward there will be no land conservation in future. Whatever is need based, but not what is coming in this. You know, I don't think you'll have seen the impact of this. So how much more is to be reverted, sir? We'll see. व्हडले कांय कडेन व्हडले बिल्डिंग्स जे आयल्या हांव मंत्री जावपाचे पयलीं. So more things are to come. We'll see. बरें. थँक्यू.